विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। फुडल्या 3 दिसां भितर गोंयच्यान 394 तीर्थयात्री हजाक वतले म्हण गोंय राज्य हज कमिटीन म्हायती दिल्या। बुधवारा वेळसाव ह्या यात्रिकांक पासपोर्ट वाटले। ह्या वेळार भाजपाचो सचीव सदानंद तानावडे आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले। आरडेक्सकोआ खातीर वेळसावच्यान प्रसाद नायक। पुरे गोंयचे मजिदान भोंवलो की लोकांक अवेरन्स करपाक की हजाचे फॉर्म भरपाक आनी जे कोण मिसगायड करता लोकांक की 2 फ्लायट आहा म्हणून गोंयच्यान 3 फ्लायट आहा लोकांक हेंचे मिसगायड करचे आयकचे न्ही। जे कितें आहा तें हज कमिटीच्या मेंबराक विचारपा हज कमिटीच्या ऑफिसाक कॉन्टेक्ट करपाचो चेअरमॅनाक कॉन्टेक्ट करपाचो लोकांक मिसगायड करपा न्ही। जेन्ना तो प्रेस नोट प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेन्ना चिंतपा जाय गोंयच्यान कितले फ्लायट वयता आनी कितले हाजी वयता। तुका जर कांय खबर ना जाल्यार तुवें लोकांक मिसगायड करून कांय पेपरांचेर इश्यू करून फायदो ना। आज गोंयच्यान हाजी 122 वयता आनी टोटल हाजी 394 कर्नाटका आनी गोवा धरून 394 हाजी वयता। आनी आज आमी पासपोर्ट डिस्ट्रिब्युशन केलां। फाल्यां आमी हाजी जे गोंयचे वयता आनी कांय कर्नाटकाचे फाल्यां फर्स्ट फ्लायट वयता 126 150 हाजी वयता आनी परां 150 हाजी वयता 27 तारीख आनी 28 तारखेक 96 हाजी वयता। फर्स्ट फ्लायट गोंयचो वयता। आज हो हजाचो जे हाजी वयता हेंकां ते एम्बार्केशन पॉयंट कॅन्सल जावपाचें आसलें। 122क एम्बार्केशन पॉयंट मेळना। एटलिस्ट 150 या 200 हाजी वचपा जाय। आमच्या भारतीय जनता पार्टीके हितून भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा थ्रू माननीय मनोहर पर्रीकार नरेंद्र सावेकर श्रीपाद नायक आनी हांव पर्सनल हज कमिटी चेअरमॅन वचून नकवीक मेळ्ळे तशेंच आमचे सुषमा स्वराज मेळ्ळे आनी हो एम्बार्केशन पॉयंट दवरपा जाय म्हणून। दुआ रहेगी कि आप जो हज पे जा रहे हैं वो सही सलामत जाए और सही सलामत आए और जो भी आप अपने अल्लाह से जो दुआ करेंगे वो आप सबकी दुआएं कबूल हो जाए।